दिल्लीत बीजेपी नापाची मॅरेथॉन सत्ता सोपयली. केजरीवाल सिसोदिया जैन घरा. काँग्रेस झिरोचेर. बीजेपीच्या परवेश वर्मान हारयलो. केजरीवालाक बीजेपी 27 वर्सांनी सत्तेर. करप्शनाक थारोवना राजधानीत आपान केल्ली घाण नितळ करूंक बीजेपीक बहुमत. मुख्यमंत्र्याची प्रतिक्रिया. आपाच्या पालेकरान खापर फोडले काँग्रेसीचेर. गोंय सरकाराचे बजेट व्यवस्थापन बरेपैकी 4,500 कोटीचे रीण मर्यादा 1,500 कोटी घेतले. येणावळ वाढल्या. मुख्यमंत्री म्हणटा रिणाचे परतफेडीचेर फोकस. कॅश फॉर जॉब स्कॅमात परवरे पुलिसांचे गौतम अस्नोटकारा आड चार्जशीट. मास्कटांत जॉबाचे नांवान तस्करी. आंध्राच्या शेखाक धरलो. फोण्या पोर्नोग्राफीची केस. आरजीपीक भाजपाची बी टीम म्हणटाल्यांक दिल्लीकारांची जाप. मनोज म्हणटा आप काँग्रेसच्या झुंजांत बीजेपी जिखली. विरेश म्हणटा गोंयच्या जमनींचेर दोळो. वजरी पेडण्या कालव्यांत पडिल्ल्या गव्याच्या रेडक्याक थळाव्यांनी केलो साल्वार. कालव्यांतल्यान भायर काडटनाच रानांत धांव. दिल्लीकारांच्या मनात मोदी दिल्ली आपदा मुक्त. फटिंगपणा धोकेबाजी भ्रष्टाचार सोंपलो. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहाची दिल्लीच्या विधानसभा निकालाचेर प्रतिक्रिया. यूपीचे अयोध्येचे प्रतिष्ठेचे मलकीपूर पोटवेंचणुकेत बीजेपीक जैत. बीजेपीचो चंद्रभानू पासवान जिखलो. सपाचो अजित प्रसाद 61,000 मतांनी पडलो. दिल्लीत आपाक हार. जनतेचो कौल मान्य. आपाचो वावर बीजेपीच्या सरकारान फुडें व्हरचो. आप बरो विरोधी पक्ष म्हूण काम करतलो. केजरीवालाची प्रतिक्रिया. अपहरण करून दवरिल्ल्या तिगा इस्रायलींक संघर्ष विरामात सकयल हमासान सोडले. फाटली 3 वर्सां जाली हमासाच्या ताब्यांत आशिल्ले.